पाळी भाजी करूया आमी तिसरे घालून. गेले फावटी आमी सुंगटां घालून केल्ले, हे फावटी आमी तिसरे घालून करूया. तिसरे ना जाल्यार खुबे. हे आंब्याची सोलां 2 ते 4 आसा. गरम उदकान भिजोवन घेता. बरे नरम जातले आनी वांटूंक बरे पडटले. 25 ते 30 खुबे. खुबे तिसरे कितें घेतले जाता. आता एक अर्द वळ नाल्ल हे भाशेन किसून घेवप. हे हाफ टी स्पून म्हटल्यार तांदूळ घेतला. मसालो तयार करपाक लागला आमी. हाफ टी स्पून मेथी, 8 ते 10 मिरयो, तर 1 टेबल स्पून सुकी कोथमीर. हे सगळे आमी भाजून घेवया. बरे रोस्ट करपा जाय आमकां, म्हणजे बरे मसालो कडक जातले आनी वांटप बरें जातले आनी टेस्टी उरतले. रोखडेच जातले कडक. चड वेळ कलर चेंज करप ना हेजो. आता एका सायडीन काडया. बरे थंड जाले उपरांत आमी वांटप तयार करतले. आता एक कांदो भाजून घेवप. आमकां बेश्टे हलके भाजून घेवप. हे पळय जाल्ले आसा इतले. आता हे थंड जाल्या उपरांत आमी वांटप करया. चलो थंड जाल्ले आसा. मिरसांग सुकी मिरसांग 6 ते 8 आसा. आता नाल्ल घालया. 1 टी स्पून हळद घातला. इल्लो उदक घालया आनी वांटप तयार करून घेवया. आता आमी भिजयल्ले आंब्याचे सोल घालया. आंब्याचे सोल भिजोवचे पडटा बरे, कित्याक चड कडक उरता ते. आनी वाळी भाजी बरे धुवन जाले उपरांत आमी हे भाशेन शिनून घेवया. वाळी भाजी एकदम जिवाक बरे प्रोटीन आनी विटामीन बी उरता हेतून. आनी एज अ मेडिसीन पासून यूज जाता. तर डायरेक्ट कातरून आमी हे भाशेन तोपान घालया. मातयेचे आयदनां वापरता हांव चडशे. गोंयचे वस्तू करताले, गोंयचे जेवण करताले चडशे हांव मातयेचे आयदनां वापरता. नॉन स्टीक पॅन शेफडॉन किचनान तुमकां मेळचे ना. 15 ते 20 मिनटां आमी आतां भाजी शिजोवन घेवया. आता हे एक शिपी आमचे तयार आसा. एक शिपी म्हणजे तिसरेची एक शिपी काडून उडोवप. बरे 15 ते 20 मिनटां लागता भाजी शिजपाक. एक फावटी भाजी शिजले काय ना, आता आमी घालया तिसऱ्यो. मिक्स करून घेवया. आणि हे कटरस आणि मसाला घालया. आता मसाला घालून मिक्स करून घेवया. सारखे बरे मिक्स जावपा जाय. मसालो मिक्स जाता एकदम बरो, एकदम धबधबी जबरदस्त तुमकां असो वास येतलो बरो. इल्लो मीठ घालया. घालया इल्ले पेस्ट जावपा येना मसालो. मिक्स करून घेवया. आनी एक 15 मिनटां लागतली तुमकां हे कडी शिजपाक. भाजी ऑलरेडी शिजलेली आसा. तिसरे शिजपाक चड टायम लागना. मसालो मात शिजपा जाय 15 मिनटां. गॅस मातशें बारीक करून करात. जेवण एकदम बरें जातलें. हे आमचे वाळी भाजी जाले तयार. गॅस करूया बंद. जाले आमची वाळी भाजी तयार. गेले फावटी आमी सुंगटां घालून केल्ले, हे फावटी आमी तिसरे घालून केला.